Hello people, good morning. So समजा तुम सगळी बोर आहाय म्हणून and thank you so much for showing so much of love on yesterday का vlog, that is the Independence Day वाला vlog. आणि आज न्हू 16th August आणि तुमक सांगलो दिसको आज very important day आहे. तुम सांगलो ना आज कित तरी हा म्हणून. So आज हा म्हाका आता first of all in the morning half आता हांव वयता for a judging. So it's a inter higher secondary and inter collegiate का competition, so related to some street play. Okay, so आता थिंग वयता it's in old Goa. So आवान शायना वयताय. आणि मागीर तेच फाटल्या मागीर राती कडेन रिसेप्शन आहा म्हाका, सो थिंगा हांव टोस्ट रेस करपा फॉर द वेरी फर्स्ट टायम. सो आतां वयता 9 o'clock पाव म्हणा एंड नाव वी आर हेडिंग देर आनी तुमकां दाखयता इवेंट केश को वयता आनी आख्खो दीस केश को वयता. ओके, ऑल एक्सायटेड फॉर दीस आनी तुमकां वता म्हजे बारा मागीर आख्खो दीस कितको वयता दाखोवपा. लेट्स गो एंड सी ऑल देर. सो पीपल आमी फायनली पावली आनी मातशे वाटे पावस मेळ्ळो. आणि दिस इज सेंट कॅजिटन चर्च एंड ओल्ड गोवा. थिंगा अधिवार आयलंड वयता न्हू, थिंगा फेरिको आहा ती लास्ट अशी. आनी पावली हिंगा आनी भुरगीं येयल्याय सगळीं. ओके, ऑल एक्सायटेड टू जज दीस अमेझींग इवेंट. सो इट्स बेसिकली स्ट्रीट प्ले आनी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन ते. सो इट्स इंटर हायर सेकंडरी एज वेल एज इंटर कॉलेजिएट. बट आमी येयले हिंगा स्ट्रीट प्ले आहाय ते जज करपाक. ओके, आनी सो या खंयचे कॉलेजीस खंयचे हायर सेकंडरीज येताय ते. And all excited, so father येता तेज बारा मागीर वयता. ओके, सो दिस इज ऑर्गनायज्ड बाय द डायसेसन कॅथेकॅटिकल सेंटर. सो फर्स्ट टायम मी गेला तेंगे ऑर्गनायज करूं थिंगा एंड येस ऑल एक्सायटेड फॉर इट्स. कित कित आहा आनी कित कित को परफॉर्मन्स जाताय ते आनी को जजीस या कोण आहा तो. एंड लेट्स गो, तुमकां वता म्हजे बारा. ओके, ब्लॉग या. हाय पीपल, सो आतां आमी पावली हॉलांक. सो शायना आनी हांव तुमकां सांगलो तेश करून एंड हिका कितें म्हणटा तें एनवायरमेंट आनी सगळीं सामकी बोर आहाय. जायते जाणां जाप बी केल्या एंड द फादर एंड द ब्रदर्स ऑर्गनायजींग दीस आर रियली गूड गायज. आनी आतां बसलें मातशें इवेंट स्टार्ट जाता आनी बहुत भुरगीं येयले बट ऑल्सो हे पावले. ओके, सो ऑल एक्सायटेड फॉर द जजींग. लेट्स गो. The prophet said it would be all over the world. Creativity, charisma and a touch of Goan soul wherever she goes. Today she is here not just to enjoy the act, but to honor and celebrate the talent of Goan. I now request student Francie to welcome our first judge with a potted plant. Kindly put our hands together. कोण रावता बरोबरच्यान? कोणाक आमी भरोसो दिवं येता? मागोक ताका दी तूं बसो. पूण कोणूच मागना जाल्यार? मागोना जाल्यार सोदून काड. Your messengers we are. Let us be the messengers. Very apt according to the theme of the year. And Good morning. Good morning. How are you? Honey, भायल्या लोकांक दुशणां दितात. कित्याक दुशणां दितात? Tony knows that I love God. That's what Tony knows. Judges, Miss Channeling and Sir Matthew, who have judged the skits, as well as there were two judges who already have pre-judged the readers. So and Alicia's Miss Channeling. The winners of reels. So I request Ms. Channeling to please declare the winners the reel competition. Okay guys, excited for the results? Yes! Yes, the third place
मागीर कितें The entire contingent may not be here. A representative can go there. Move on stage. मातशें ताका बटन ताळे मारच्यो प्लीज Chinchini Santana, Bolivia. Rosary College, make some noise. Okay, the second place goes to Rosary College for Communication Arts, Novelism with 76 points. Congratulations. What's the awaited moment? It is a Duga, Sauda Sound something not there. It is Sauda. Winners, make some noise. Ours. So much team are calling over now, but the prize goes to some college, some high secondary from the north. Starting with A. The name of the place starts with A. Aldana, St. Thomas Higher Secondary School, Aldana takes the first place for this nation with 77 points. At the hotel, Five. And first place goes to Rosary Higher. Gara and competition सगळे जजिंग बी जाले काबार and had a really good time. तुम्ही गारा सांग सांगता कितके जाले. Okay, see you all then. आता तूं मातशें इगोचे ग्राउंड मानया ओके राउंड मानया मातशें इगोचे बेजार कर सो आतां आमी येयलें इगोचे भितर तुमकांय मातशें दाखयता. ओके गायज सो इवेंट जालो काबार आनी सगळें बरे भाशेन जालें आनी सामकें ट्रीट देखून सामकी बरे भाशेन केली फ्रॉम द स्नॅक्स टू एवरीथींग. आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल द विनर्स. म्हाका तुमी तुमगे व्लॉग चोयताय जाल्यार तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स टू पार्टिसिपंट्स एज वेल. तुमी ऑल द वे हिंगा येयली टू ओल्ड गोवा आनी आतां आमी वयताय घरा एंड सी ऑल देन आफ्टर रिचींग होम मागीर तुमकां मेळटा. ओके हाय पीपल. सो इट्स आतां पावली घरा आनी देवा कृपेन सामकी बरे भाशेन पावली आनी इवेंट गेलो सामको बरो सांगोच म्हळ्यार जजींग आहलें हितू बरें आनी तेम ऑर्गनायज केलो तितून सगळे ब्रदर फ्रॉम डायसन कॅथेकॅथिकल सेंटर ते सामकें हितू बरें आहलें सामकें बरे भाशेन ट्रीट केलें आनी सर्वीस आनी सगळें A to Z ऑर्गनायजेशन टील दी एंड इट वेंट ऑन रियली गुड. तुमी चोयलां आसता क्लिप्सांचेर केश कोन गेलें तें. आनी को जज देखून आहलो तो तियात्रीस मिस्टर मॅथ्यू आनी फादरूय आहलो तो चीफ गेस्ट तो देखून सामकें बरें आहलेलें. आनी प्रोग्राम करपा परफॉर्मन्स दिवपा येयलो ती स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस गोवा ती देखून बरें आहलें आनी एवरीथींग इट वॉज रिलेटेड वर्सा पास्टल थीम आहा न्हू होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस सो तेज रिलेटेड आहलें. सो इट इज बेसिकली ऑर्गनायज बाय द डायसन कॅथेकॅथिकल सेंटर आनी एवरी इयर आसा थंय तेंगेलें आनी वचून बरें चलें गायज. आनी स्पेशल थँक्स टू जेड ऑल्सो जेडान रेकमेंड केलो ही ब्रदर सिड्रॉयाक आनी थँक्यू टू दी एंटायर ब्रदर टीम 13 आहले आनी तेंगे मेन फादर आहलो तेंकाय फॉर गिवींग मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी व्हडलें बरें केलें. आनी वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल द विनर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट केल्लें बट विनर्स नाय बट स्टील यू ऑल पार्टिसिपेटेड यू ऑल मेड इट टू देर आनी येस तुमी ब्लॉग चोयली कोण विनर्स बी आहाय ती कोण पार्टिसिपेट केल्यो ती थँक्यू सो मच तुमी बरें परफॉर्मन्स गायले. आनी म्हाका मेळ्ळा एक फ्लावर बुके तो म्हणटा शायनान आनी शनयान वयला की त्या फूल थँक्स सामकी लायक सो एन्थुरियम्स मेळ्ळी पिंक हेच्या फाटल्यान ती पडाय ती पर्पलिश रेड अशी आनी आय गॉट दीस ऑल्सो तेंगे टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर एंड. सो बरो गेलो आतां पावली घारा आनी फूड देखून आहलें एट दी एंड क्लिप काय ती चोयला आसता तुमी लंच आहलें
आनी पयलीं तेमी सर्व केलें स्नॅक्स विथ चाव सो तेंय बरें पेजा जालें सो बरें गेलें आनी आम जज करपा आसली ती स्ट्रीट प्ले आनी रील मेकिंगूय आहलें बट तें ऑलरेडी आनी कोण जज कोल्लें आनी फूड आहलें तें जेवपा राव म्हणटालें सगळ्या भुरग्यांकूय आहलें आनी आमकां आहलें म्हणलें नाका हांव वयता कित्याक आतां म्हाका टेलरागे वचपाचें ड्रेस हाडपाचें तें फोन मान चोयता आनी मागीर सांगिल्लें तेश कोन तें टोस्ट आहा वचपा सो जाता मातशें प्रिपेर जाता आनी हांव वयता मातशें नर्वसनस आहा अशें सो हांव वयता कितें आहा तें चोयता काल मागीर थिंगसो मायन पुलाव केल्लो काल फेस्ता पुलाव विथ चिकन सो थिंगा केल्लें सो दोगांयनी मेन सो तो हाडो आहा सो ती खातली आतां ओके मागीर मेळटा तुमकां मातशें चेंज बी कोता न्हांवता आनी देन आय सी यू लेटर बाय हाय पीपल सो आतां जेयलें न्हांवलें आनी आतां जालें अरावंड 3:30 आनी तुमकां सांगलो ना टेलराक वयता सो आतां थिंग वयता हांवें शेन्नाया तेणें आतां फोन केल्लो यो म्हण आतां तुम जेयलें तें दाखोवपाकू मेळना हांवें सामकें हितू हँडग्रॉस जालें जेवपा आनी न्हांव बी म्हळ्यार मातशें कांतार जालें सो आतां वयता थिंगसो येता आनी कोलवा तें आनी तुमकांय दाखयता ओके आनी तेजे फाटल्यान मागीर टोस्ट घेवन बसपाचो फायनली हांव तो घेवन बसतलें तुमकांय दाखयता आतां ओके लेट्स गो टू कोलवा ओके गायज सो येवपा म्हण येयलें ड्रेस आनी चोवपाक गेलें मगे सँडल्स खायली चोड्यान कळ्ळें तुमकां न्हू अशें दूख जालें दिसतात आतां वयताय घरा आनी ते आमगे टेलराचो लिपोता चलो बाय 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 पीपल सो आतां जाली रेडी वचपाक काजराक आनी हेगे बॅकग्राउंड नॉयज तुमकां आयको येता आसतलो बट मुगे आवाजाची कॉन्सन्ट्रेट करे तुमी अशें आउटफीट तुमकां दाखयता मातशें रावन पयलीं मातशें उलया आनीक 7:30 जावपा अशी येयली सो आतां आमी वयताय आनीक जालीं सगळीं रेडी एंड द वेडिंग इज ॲट द रिसेप्शन इज ॲट हार्मोनिया इन मारगांव सो हांव थंय सगळे प्रेप्स बी करून दवरले एंड मातशें म्हाका खबर ना म्हाका मातशें नर्वसनस जाता अशें आय डोंट नो वाय आनी म्हाका सांगत तूं कित्याक नर्वसनस जाता काम तूं ऑलरेडी मायकाचेर उलयता आनी ऑल दॅट स्टफ बट लेट्स सी फर्स्ट टायम थिंग्स मातशें जाता अशें सो आतां आमी वयताय च्या काजार कितल्यां देखून स्टार्ट जाता मुगे मातशें आनी प्रॅक्टीस करपा वयल्या मातशें वयल्या एंड येस नाव वी आर हेडिंग कार घेवन वयता आनी ऑल ऑफ अस आर गोईंग ओके आमी तुमकां मेळटा वेडिंग रिसेप्शनाचेर डिरेक्टली ओवर दे होप द थिंग्स गो वेल गुड गायज It's आमी पावली हॉलांक and they are about to start. Let's go. Yeah, there you go. Wonderful guys. Please put your hands together. On the positive notes up here, she turns out to be an anchor, an influencer, a vlogger, and altogether a social media addict. For sure, you all know her, most probably with the signature greeting words, "Hello people," that's what you see the reels that all pass by on the social networking sites. She is none other than Miss Shanali Rodriguez, who has been given the honors to raise the sound for Denzel and Raisa. Please put your hands together for Shanali. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen, and for all of you who have gathered from far and wide. And good evening to this most beautiful bride standing in front of us wearing this beautiful white gown. And their siding her down again, our Williams of God, Denzel. Let's put our hands together for the lovely couple, everyone. Much hotel mara hai, Francis Kodo so sangata ha tumka. Yes, that's how we do it. With that being said, let me now dive into the main work that I've come here for. That is spilling the tea over their relationship. मातशें भितरले खबरो बी हांव सांगता तुमकां आयज. सो जाल कितें आमगे गोंयांत जाणाय तुमी जायत्यो वस्तू आहाय चोवपाक मे बी द बीचीस मे बी द वॉटरफॉल or मे बी एनीथिंग एल्स बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज हाव टू पीपल फॉल इन लव आनी गोंया म्हणटाय की देर आर 3 मेन वेज इन वीच पीपल फॉल इन लव. पयलीं म्हणजे कोण एक सांगता आंटी मुगे एक चेड्यागे चेवडागे सासपागे कोण आहा मुगो ते कोण एक मेट जाचो गो प्लीज मेट जाचो गे बरें चेवडू एक ते रिजन जालें. दुसरें म्हणजे कोण यूथ ग्रुपान जॉइन जाताय देन यू से टुडे आज हांव टेक्स्ट कोता फाल मागीर व्हॉट्सएप नंबर एक्सचेंज जाताय एंड देन यू स्टार्ट टेक्स्टिंग चॅटिंग एंड दॅट्स हाव यू फॉल इन लव. एंड द थर्ड मेन इम्पॉर्टंट थिंग सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम और एनी ऑफ दॅट सॉर्ट. आता मी 3 रिजनां मध्ये तुमकां कितें दिसता टेन्सीन आनी रायजागे रिलेशनशिपान खंयचे रिजन आसतले. फेसबुक someone said Facebook. Yes, correct. बरं attentive आसलो ऑर्डर.
फ्रांसिस्को सांगता ते जाणा. बट बिफोर डायविंग इनटू दिस हांव भितर सरता ते जाण न्हू एडिटान म्हाका एक बरें कितें दिलेशें. म्हाका सांगला तुगे आनी टोस्ट टेस्ट कोन्ना तुवें हेजी दाखलेशें कितें बरयलें तें खंय वाच न्ही. चोय हांव एडिटान कितें दिलें आय सायबा एडिटा येता गो. सो एडिटाक वाचपाक येता म्हाका सदां जावपाना मुसावून हांव रेज करपा खातीर हांव जातलें जाल्यार हांवें तुगे घालपाक दिल्या कळ्ळें तुका. So keeping the jokes apart, these two lovers met on Facebook. It all happened way back in 2020 on 31st of December. जेन्ना आमी न्हू सोगलीं रेडी जातालीं आनी दीस इयर जेन्ना आमी सोगलीं न्यू इयराच्या दिसा वचपाक रेडी जातालीं. कोण म्हणटा आपण सान्नां खाता, कोण म्हणटा आपण केसो वयता, कोण म्हणटा आपण मागीर इंस्टा सेलिब्रिटीज येतलो. बट आमगे न्हवरो बाब कॅन्सील तो बिझी आसलो एक फेसबूक रिक्वेस्ट धाडपाक. And that is to none other than our beautiful bride, Raisa. And the Raisa, our girl, they usually gonna accept for the follow request. But that day, she accepts the follow request from our beautiful, handsome, dashing groom. And then accept came. And that's how their love started. And today they are here in front of us. And it does not end there, okay? Magi tension morba lagalo, am text kotai, ek is media. So Tenzin navelim from Paisolo, and he came all the way to Benaulim where Raisa used to work at Karina Beach Resort. And the reason कितने जाने तो मी तो सांगता आपण रूम चोरपा आहे म्हणून. But me थँक्स टू माय लवली मुवमेंट डॅड. आपल्यापासून कोणी करून तेणे आमी केन्ना उणी केलें ना. सगळे जायते आमकां दिला तो उपकार केन्ना इसरो जावपाना आमी डॅडी. That's it, you're not getting snacks. Hi people, Shalin here. Dish करपा guys. So आता आमी वयता जेवपाक पेट दिवपाक आसलें. चुरचें खबर ना कोणागे भूक येती बट तुमकां गेली जेवण घेवन आनी हांवें घेतली जलेबी आनी आयस्क्रीम. खबर ना केश कोन लागत ती बट ट्राय करूया ओके. काय ना वरायटी जलेबी एंड आइसक्रीम गाइस. तू कित म्हणटा गो? हॅलो पीपल, आत मेळटा तुमकां आनी आतां आमी पावली गारा काजरा सोन आनी आतां जालें 11:30. सो म्हणे लास्ट एक टेक घेया म्हण क्लोजींग आनी काजार गेलें सामकें बरें. टोस्ट बी जालो. टोस्ट रेज करपाक फर्स्ट टायम आहलें तुमकां सांगलो तेश कोन एवरी टायम हांव MC आनी पार्ट आहलें टोस्ट रेज करपाक. सो गेले सामकें बरें तेंक जाय आसलें केलें आनी द ब्रायड्स मॉम रोजी तेणें हें केल्लो म्हाका अप्रोच कोल्लें तेगे चेवडागे एका टोस्ट रेज करूं. सो ती वॉज लायक ती आहली की आपणें चेवडागे टोस्ट रेज करपा आपणा तूं जाय. सो मागीर तेंगे एक चेवडान म्हाका मागीर कॉन्टेक्ट कोल्लें एंड येस व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. मातशें पयलीं आहलें नर्वस बट देन द नर्वसनेस वेंट ऑफ विथ द फ्लो आनी जालें आमी पावता जालें काजार स्टार्ट. तेन्ना पावली 7:45 की टच जाली आनी मागीर तेन्ना जाकाचको 8 काजार स्टार्ट करते मी. एंड येस विथ दॅट जालो दीस काबार सामको हॅक्टीक आसलो गायज. सकाळीं म्हणटा उठलोलें बेगीनूच मातशें टोस्टाचें प्रेपरेशन करपाक. मागीर गेली हिंगा तें स्कुलां गेली साशा सोळें. मागीर थिंगा कॉम्पिटिशनाक गेलें जजींगाक. मागीर येयलें मातशें जेयलें रोखलें टेलरागे शूट एंड देन फॉर दीस वेडींग. सो दीस आसलो हॅक्टीक बट देवा कृपेन बरो भाशेन गेलो. आनी येस तूं मुगे ब्लॉग एंडा देखून चोयलें म्हणजे तूं ब्लॉग लायक जाला. सो तूं म्हाजून देखून सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार बेगीन सबस्क्रायब कराय. तुमगे कोण फ्रेंड फॅमिली हाय तेंक धाडाय आनी काजरां चोया तुमगे कोण सोयरीं बी दिसती पडटाय जाल्यार तुज्या घुसघुस फोन दी. आनी मेळ्ळी आसा जायतीं फॉलोवर्स मेळ्ळीं गायज. वजा व्हिडिओची येयले वजा पयसो हालो म्हणटालीं आनी मागीर नाच नाचता म्हणटी मागीर तेशी सांडोलेशी सगलीं.
बट ह्या जाय जाणांनी जाप बी केल्या आणि फॉर दॅट इव्हेंट जजिंगा गेलो तिंगांनी जायचा मेळवली हॉर्रे जायचा मेळली तिंग देखून एक्सपिरियन्स बरो गेलो आणि आयचे शाउट आउट वयताय टू शेवेरिना रॉड्रिगेस, मिलियन द गोवन व्लॉगर आणि लिबेनिया फुर्ताडो. थँक यू गायज फॉर ऑल द लव. तुमगे मोग मेटा आनी एशकोन तुमगे व्लॉग्सांचे बी लायक शेअर कमेंट करा आनी एशकोन मोग दाखयत राव आनी हांवूय बरोबर कंटेंट घालीत रावतले तुमकां. आमचो ह्या 1K सब्सक्रायबर्स केदो देखून जाता ते. अंटील देन मोग आसून टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ अँड सी यू पीपल इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. गुड नाईट.